नमस्कार, येवकार तुमकां सगळ्यांक आमच्या आज या प्रेस कॉन्फरन्सान दिल्ली इलेक्शन बरें तापलां त्या खातीर आमचे चडशे सगळे लिडर इन्क्लुडींग आमी सगळे दिल्ली आशिल्ले. त्यामुळे गोंयांत कांय थोडो तेंप जालो प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो वेळ आनी पण नाशिल्ल्या कारणान संदी मेळ्ळी ना. त्या खातीर आज एक ज्वलंत विशयाचेर ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी आयोजीत केल्या. ती म्हणजे जे हॅपेझर्ड इम्प्लिमेंटेशन ऑफ नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आणि स्कुलां जी स्टार्ट करता म्हणटा ती 1 एप्रिलाच्यान त्या विशयाचेर आनी आपार आयडी जी कंपल्शन करपाक जो सर्क्युलर काडला एज्युकेशन डिपार्टमेंटान त्या विशयाचेर. म्हज्या बरोबर आज आसा आमचे लिडर्स बाब पी.ओ. बरेटो, राजेश कलंगूटकर बाब आनी सुनील सिग्नापूरकर बाब. हांव मागता पयलीं बाब पी.ओ. बरेटो कडेन की तांणी ह्या विशयाचेर कांय गोश्टी ज्यो आसा कांय गोश्टी ज्यो इम्प्रुवमेंट करपाक जाय त्या गजालींचेर भाश्य करचें आनी शेवटी मागीर हांव सगळें उलयल्या उपरांत देन आय एड्रेस यू ऑन दीस पॉयंट. गुड इवनिंग. तुमकां आयज सगळ्यांक खबर आसतली की गव्हर्मेंटान एक सर्क्युलर काडला टू से दॅट न्यू एकेडमीक इयर विल बी स्टार्टींग फ्रॉम द 1st of April. आतां हें दिसता आमकां की नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी पळय आहा ताच्या अंमलबजावणी तें केल्लें आहा. बट इफ यू सी द नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी इज itself had to be examined properly for different states of India, because आमची क्लायमॅटीक कंडिशन्स सगळे पळय आहा आज फूल इंडियेक ते डिफरंट आसता. सो ह्या हिसपान म्हाका दिसता ही नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी पळय आहा ती यू शूड डू इट फॉर स्पेसिफीक स्टेट्स विथ स्पेसिफीक कंडिशन्स हे चिंतून करपाक जाय आशिल्लें. बट वी फायंड दॅट सडनली आउट ऑफ द ब्लू सडनली गव्हर्मेंटान अनावन्स केला की 1st of Aprilच्यान आतां हो एकेडमीक इयर सुरू जावचो. नाव हातून हे एक एब्सोल्यूट डिसरिगार्ड फॉर द गोवन पेरंट्स, द टिचर्स, द प्रिंसिपल्स, द एज्युकेशन फ्रेटर्निटी वर द मेजर स्टेक होल्डर तांकां विचारी नासतना हें सगळें करप म्हळ्यार एब्सोल्युटली रॉंग. सो actually the parents and children must have already planned several holidays आणि हे सगळे टायमान एप्रिलान आमकां हॉलिडे आसली म्हणून हे सगळे प्लॅन केल्ले आसतले. पूण ते कन्सिडर करून नासतना हांच्यांनी आतां न्यू एज्युकेशन पॉलिसी प्रमाणे आर्बिट्ररीली तांणी अनावन्स केला की 1st of April तांचें हें सुरू जातलें म्हणून. नाव there are different factors and considerations that you have to think about, because Goa is also a very hot and humid place. Yeah, Baba, suddenly start karpa. You have to think about if students would feel comfortable. There could be heat strokes. What are the plannings done by the government for this? Nothing has been considered. It has been arbitrarily slapped. Ani maka dista actually as a party we are not opposed to such changes of the national education policy, but we feel that it should have been done methodically. Tak ek method asta. You have to consider all the stakeholders, the parents, the students, the teachers, everybody. So suddenly a announce is absolutely wrong, and the government should definitely reconsider it. And as members of the press, I'm sure you will also ask the government why this has been suddenly enforced. It should not have been suddenly enforced and made people totally uncomfortable. चोवपाक गेल्यार म्हाका दिसता द एकेडमीक इयर ऑल्सो इज स्टील नॉट ओवर. तांचे एग्जामी अजून आहा, ते सिलेबसूय प्रिपेअर करून ना फॉर नेक्स्ट इयर, अँड सडनली आउट ऑफ द ब्लू यू आर अनाउन्सिंग दॅट 1st of April वी आर स्टार्टिंग द एकेडमीक इयर. This is in continuation of the government's dictatorial policies, where they do not consider what the common man really wants, feels, understands. तांकां पडूनच गेल्ले ना. They just announce something and want you to follow it. This should not be the attitude. The people have to be considered. The feelings of the people have to be considered. This is a very genuine case. How people are going to be affected by this? Because everybody has planned their holidays and all that, and suddenly you are announcing this. You could have planned it in a proper way and announced it properly after giving some advance notice. But that has not been done. Sudden announcement is absolutely wrong, and the government should definitely reconsider this. This is our position. Particularly, sorry, classical can My questions will take up later. By the way, it has also been announced as per the circular, it has also been said that it's for unaided schools. I don't know how the government is going to enforce this on unaided schools,
Because unaided schools have their own formulation, they have their own systems and all of that. Of course, unaided schools are separate, that's a matter of choice. Somebody takes. Government schools should definitely ensure that citizens are taken into consideration, their voice is heard. National Education Policy 2020. It was a very good move from the part of the government. If you try to just know about this educational policy, the chairman of this educational policy was Dr. Kasturi Ranjan, was an ex-chairman of ISRO. आणि इतके systematically ही policy draft केली. Even that time the human resource minister was Smriti Irani. They didn't even involve her in preparing and drafting this policy. And it was done very systematically. The main objective of drafting this policy was to bring the education level of India in par with the US education system. That was the main intention, that was the main objective. आणि कशें आसलेलें की जेन्ना सुरवातीक गोव्यान implementation committee केली, and which was headed by Sir Parsekar initially, now he is not there. Then there was a doubt that there will be a not proper implementation of this policy. कारण कशें आसलेलें की गव्हर्नमेंटाक जाय तशी ही policy implement जातली. Let me highlight some of the points which are there in the policy. For example, हे policy very clearly म्हटलेलें आसा की you cannot have more than 30 students in a class. Very clearly म्हटलेलें आसा. I will ask you, many of you will be the parents. खंयच्या इन्स्टिट्यूशनान खंयच्या क्लासीन लेस दॅन 30 स्टुडंट्स आसात. बरीचशी इन्स्टिट्यूशन आहात थंयसर 50-60 सुद्धा भुरगीं आसात. पॉलिसीन क्लियरली म्हटलेलें आसा. कारण कितें हितून कितें की in order to have a focus on the individual child. That was the main intention of this policy. It is not been done. They are not at all serious about this issue. Another thing was having proper infrastructure. कारण कशें आसलेलें की this policy was basically in order to have a skill development. And skill development जर जातलें जाल्यार तेका proper infrastructure आसचें पडटा. They have not worked at all on the infrastructure. तुम्ही पळयशात आता तांच्यांनी आमी सदांच पळयता की जर कितें नव्यान कितें सुरू करपाचें आसा जाल्यार इट हॅज टू बी स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम. पयलीं कॉलेजीक स्टार्ट केलें in the first year. Then they came down to the pre-primary. Now they have studied in the 9th standard. साधे सिंपल गजाल हे कोणू समजतलो की कितें नवें करता जाल्यार कोणू मनीस सुरवात पासून सुरू करता. तुम्ही मुद्दाम I will appeal you are a very sincere press people. कॉलेजीन वचात आनी मुद्दाम एक एपिसोड करात, भुरग्यांकडे प्रोफेसराकडे प्रिन्सिपलाकडे उलयात, कितें मॅथ्स चल्ला तें पळय. I will just quote one example. There is something called as the freedom of choice of subjects in the college. म्हणजे ज्या भुरग्याक जावो तो सब्जेक्ट आपल्या चॉयसा प्रमाणे घेवं येता हे एड्युकेशन पॉलिसीन मेन्शन केल्लें आसा. थंयसर तांच्यांनी कितें केलां की जे बेसिक सब्जेक्ट आहा आनी तुका फोर्सिबली आर्ट्साच्या भुरग्याक जिओलॉजी काडून दिला. आतां म्हाका सांग खंय सेन्स येता? त्या भुरग्याक नाकाच तो सब्जेक्ट. देयर इज नथिंग, नो रिलेशनशीप बिटवीन हिस्ट्री एंड जिओलॉजी. पूण हांगासर हें केल्लें आसा. कारण कशें आसा की जशें इम्प्लिमेंटेशन प्रॉपर प्रिपरेशन करून करपाक जाय आसलेलें तें करूंकच ना. आनी ताका लागून हो सगळो गोंधळ जाल्लो आसा. मुद्दाम तुमी वचा एक दीस एपिसोड करा वचून कॉलेजीन वचून आनी वील कम टू नो वॉट इज द सिच्युएशन देयर. टॉक टू द प्रोफेसर्स, टॉक टू द स्टुडंट्स. मॅस करून दवरलेलें आसा. प्री प्रायमरीक तशेंच देर आर सम सिस्टमॅटीक रुल्स, सम गायडलायन्स आर गिवन. जेन्ना तूं प्रिपेर नासता तेन्ना कितें तरी सुरू करपाक जाय म्हणून करप जाता. आता 9th स्टँडर्डाक तांच्यांनी अंदून इम्प्लिमेंटेशन केल्लें आसा. 9th स्टँडर्डाच्यो बोर्डाच्यो एग्जामीच जाता स्टार्ट 17th काय 18th March, which will going to get over in the end of the March or maybe in the beginning of the April, and they want to start the classes on the 1st of the April. आनी एक पॉइंट मेन्शन करता तुमकां की now this year 10th standard exams are starting on the 1st of March, which is little earlier. Exam is of the end of the March. Teachers जे शिकयताले स्कुलांनी जे एप्रिल क्लासी घेवपाचे म्हणटात पळय ते सगळे असेसमेंटाक वयतले फुल एप्रिलान. म्हणजे सगळें जें चल्लां तें फक्त दाखोवपाक लागून आमी कितें तरी करता. हांव म्हणटा करता जाल्यार बरे भशेन करा, ताजो फायदो पालकांक भुरग्यांक जावनी. कारण ज्या लोकांनी ही पॉलिसी ड्राफ्ट केल्या
त्यांच्यानी खरेंच सिन्सियरली एफर्ट घेऊन प्रॉपर स्टडी करून ही पॉलिसी ड्राफ्ट केल्ली आसा. त्यांच्या एफर्ट्सान खंय तरी रिजल्ट मेळूं दी. नाल्यार आमी गोंयांत कितें तरी केलें म्हणून कोणाक तरी प्लीज करपाक लागून कितें तरी करप आनी सगळ्यांक त्रास करून कितें खबर आसा. तुम्ही मुद्दाम जर पळयशात न्हू एड्युकेशन सिस्टम गोंयाची अशी डिस्ट्रॉय करून उडयल्ली आसा कारण फक्त कोणाक तरी दाखोवपाक लागून आमी करता हें. बाबा ते सारकें करता काय सारकें करिना हेचे कोणाकूच पडलेलें ना. केन्ना कितें करता आसतना एक ऑब्जेक्टिव्ह आसता. आता तुम्ही सुद्धा जेन्ना प्रेस घेता ही प्रेस बाबा कित्याक घेवप ताजे एक ऑब्जेक्टिव्ह आसता आनी आसचें पडटा. कोणू कसलें काम आमी सुद्धा जर हांगासर प्रेस घेता प्रेस कॉन्फरन्स घेता कारण देर आर सम ऑब्जेक्टिव्हज वीच वी वॉन्ट टू हायलायट. तेन्ना गव्हर्नमेंटा कडेन सुद्धा ऑब्जेक्टिव्ह असपाक जाय. इफ वी आर गोईंग फॉर द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी वॉट आर द ऑब्जेक्टिव्हज, वाय आर वी डुईंग दिस, हाव इट इज गोइंग टू हेल्प द कम्युनिटी, हाव इट इज गोइंग टू हेल्प द स्टुडंट्स, हाव दे आर गोइंग टू बिल्ड द फ्युचर ऑफ द चिल्ड्रन. कांयच ना. हांवें तुमकां एक सादी गोष्ट सांगता की अंदू आतां हालीं 2-4 वर्सां जालीं टीचर्स जे अपॉइंटमेंट करता आमी आतां एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंटेशनाक वता. टीचर्स जे अपॉइंटमेंट करता मुद्दाम फायंड आउट करा सगळ्या कॉन्ट्रॅक्टाचेर अपॉइंट करता. द फर्स्ट वर्किंग डे टिल द लास्ट वर्किंग डे. मे म्हयन्यान तेंची सर्वीस ना. परत दुसऱ्या वर्सा परत नवीन तशेंच अपॉइंट करा. कारण कितें तर टीचर्स इतके अनएम्प्लॉयड आसात. लेट मी टेल यू वन थिंग. इतके अनएम्प्लॉयड आसात की ते टीचर इवन फ्री काम करपाक तयार आसात कारण जॉबूच ना. जर फाल्यां जर तुम्ही प्रॉपरली इम्प्लिमेंट केली पॉलिसी, एका क्लासान 30 भुरगे जर दवरले, प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप केले, हेचो फायदो स्टुडंटाकूच जातलो. हेचो फायदो जे टीचर्स आज शिकून भायर सरतात तांकां जातलो, तांकां एम्प्लॉयमेंट क्रिएट जातले आनी प्रॉपर एड्युकेशन क्वालिटी एड्युकेशन जे आमी म्हणटा ते क्वालिटी एड्युकेशन डेव्हलप जातले. अनफॉर्च्युनेटली ते जायना. आनी एक सादें कॅल्क्युलेशन सांगता. गोंयांत आमच्या 3 ग्रॅज्युएट बीएड कॉलेजीस आसात. निर्मला एक, फोंड्या 2 आसात, पत्रादेवी एक आसा वुमन्स कॉलेज, 3 डीएड कॉलेजीस आसात. सो नॉट लेस देन 500 टीचर्स वर्साक भायर सरतात. 500 टीचर्स वर्साक भायर सरतात. 50 टीचरांक सुद्धा जॉब मेळना एका वर्साक. म्हणजे वर्साक कितके टीचर अनएम्प्लॉयड जाता ते पळया. आता जर तुम्ही सिस्टमॅटिकली जर नॅशनल पॉलिसी इम्प्लिमेंट केली जाल्यार हे टीचरांकूय जॉब मेळटा आशिल्लो. तेजो स्टुडंटाकूय फायदो जाता आसलेलो. आमी जे पर्सनल अटेन्शन जे म्हणटा स्टुडंट्साचेर तें जाता आसलेलें. आनी जे स्वप्न हे पॉलिसी ड्राफ्ट करतना डॉक्टर कस्तुरी रंजनाचे आसलेले की गोंयाचे एड्युकेशन आय मीन इंडियेचे एड्युकेशन सिस्टम बरी जावची, एक क्वालिटी एड्युकेशन आमच्या भुरग्यांक मेळचें, इंडियेंत एक बरें एड्युकेशन सिस्टम डेव्हलप जावची, तें स्वप्न पुरो जातलें आसलेलें. हें तें कितें चलना सगळें. हें फक्त दाखोवपाक लागून की आमी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट केली. ती कशी केली, त्याचो फायदो कितें आसा, तेजे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल जाले काय ना हे कोणाकूच पडलेलो ना. आनी ताका लागून आमचो एक कळकळीची विनंती आसा की हेका जर इम्प्लिमेंट करतात तुमी जाल्यार प्रॉपर स्टडी करून इम्प्लिमेंट करात. ते फक्त लोकांक गिनीपीक करनाका, भुरग्यांक गिनीपीक करनाका. आता ते म्हणटा की 6वी ते 10वी पर्यंत क्लासीस 11:30 पर्यंत घेतले. म्हाका एक सांगा, माझो एक सादो प्रश्न, कितें फायदो जातलो 11:30 पर्यंत क्लासी घेवन? पहिल्यान भुरगे त्या म्हयन्यान रेस्टलेस असता. तुमकां खबर आसा की हालींच्या वर्सांनी हीट वेव सुरू जाल्ले आसात. गरमी कितकी आसता. तशी परिस्थिती आसा की बाबा भुरगे गोव्यान एप्रिलान आनी मे म्हयन्यान क्लासीन बसून शिकपाची परिस्थिती आसा. समजून घेवपाची गरज आसा. फक्त कोणाक तरी दाखोवपाक लागून बाबा आमी पॉलिसी इम्प्लिमेंट केली, आमी हॅव गॉन हेड विथ द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी आनी आमी तें करून दाखयलें, हें करचें न्ही. तेचो फायदो लोकांक जावचो, तेचो फायदो भुरग्यांक जावचो. कारण जे विचार आनी जे ऑब्जेक्टिव्स घेवन ही पॉलिसी ड्राफ्ट केल्ली ती लोकां पर्यंत पावची, इतकेच आमचो हेतू आसा. आनी कारण कितें खबर, आमकां सुरवात पासून डावट आसलो लोकांक इम्प्लिमेंटेशन पॉलिसी इज रियली गुड. लेट मी एप्रिशिएट इट इज रियली गुड. पण इम्प्लिमेंटेशन जर सारखें जालें ना न्हू, ह्या पॉलिसीचो बट्टाबोळ जातलो. कारण कशें खबर आसा की बऱ्याचशा स्टेटीन अजून ही पॉलिसी इम्प्लिमेंट केलेली ना. आनी म्हजें सरळ मत की जो पर्यंत जो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप जायना, जो पर्यंत यू आर नॉट फुली प्रिपेअर्ड फॉर द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी, यू शुड नॉट गो फॉर द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी. नाव देयर इज अ न्यू मूव विथ वॉट दे आर डुईंग, क्लस्टर युनिव्हर्सिटी. इट इज अ गुड थिंग. पूण हांव कितें म्हणटा, ती क्लस्टर लेट इट कम इन टू द फोर्स. ती घेवन एक्झिस्टन्सान त्याच्यानंतर स्टार्ट करा. इवन दे आर टॉकिंग अबाउट द क्लस्टर ऑफ द कॉलेजेस, विच इज नॉट पॉसिबल.
They want to have a cluster of the Panjim College and the Kepe College. How it is possible to have a combined efforts of the Kepe College and the Panjim College? कारण एक जो सब्जेक्ट हांगासर पणजे आसा तो दुसरो तो सब्जेक्ट केपे आसा तो थंयसर आयदर तुका ते भुरग्यांक तर थंय हाडचें पडलें ते प्रोफेसराक तरी हांगा हाडचो पडलो which is practically not possible. I will appreciate the move of the cluster university. It is good and it has to be done. But I will say do it first and then go for the implementation of the policy. I will strongly say the way the government is going for the implementation of the policy, I am finding this is not going to help Goa. This is not going to help the students of Goa. This is not going to help the future of the students of Goa. And that's why I will say they have to rethink on the implementation of the policy, even starting of the classes in April, and they have to go systematically with the full preparation. Thank you. राजेश कलकोटकर who is also a teacher चे विचार ऐकले आणि हे ऐकली आणि आम्ही हे स्पष्ट करपाक सोदता की नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीक आम आदमी पार्टी पक्षाचो विरोध ना पण जी पॉलिसी इतली सुंदर पॉलिसी जी डॉक्टर कस्तुरीरंजन हांणी ड्राफ्ट केल्ली प्रोबेबली तांचो त्या वेळचे एज्युकेशन मिनिस्टर तांचेर विश्वास आशिल्लो पण लेट्स नॉट गेट इनटू पॉलिटिकल एंगल ऑफ इट पण एक सुंदरशी एज्युकेशन पॉलिसी focal point of that education policy was the students and all round development of the students. पण गोयचं सरकार who believes to be a paper tiger, हांव सदांच सांगता की गोयचं सरकार हो पेपर टायगर म्हणजे पेपरार सगळें आसता हर घर नल नळा भितर वारो उदक ना मागीर ओपन डिफिकेशन 100% म्हणून सांगले गोंयांत अजून कितलींच घरां आसा जांच्या घरांत टॉयलेट्स ना ही परिस्थिती आसा तातल्यान आता नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचे इम्प्लिमेंटेशन जशें तुमकां सांगले ज्या तरेन हॅपॅझर्डली करता विदाउट टेकिंग द टीचर्स पेरंट्स द अनएडेड स्कूल मॅनेजमेंट कोणाकूच ताणी पॉलिसी भितर कॉन्फिडन्सान घेतले ना आनी बेसीक जो विशय आशिल्लो तो म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर एक गजाल तुमकां दाखयता आनी आय शेअर दीस पिक्चर विथ यू हे पयला फोटो मागीर शेअर करता कितें आसता जुंता हावजाची अशी तसा परिस्थिती काय पणजे स्मार्ट सिटीचे रोड कितें अशें दिसता तुमकां मातशें ब्रायट करता हें कितें अशें दिसता तुमकां स्कूल सीलिंग हे ही सरकारी प्राथमिक शाळा ज्या शाळेन हांव शिकलो त्या शाळेन शिकलो म्हणजे ह्या शाळेन आज हांव 48 वर्साचो म्हणजे 40 वर्सां पयलीं ह्या शाळेन कॅपॅसिटी आशिल्ली म्हज्या सारको भुरगो क्रिएट करून हांगा बसोवपाचो आज ह्या शाळेची परिस्थिती भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान NEP इम्प्लिमेंट करता ही शाळा हे बेंचीस हे सिलिंग हांव करता शेअर तुमकां हे शेअर करता हे म्हाका दिसता डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशन आणि सरकाराक आणि चीफ मिनिस्टरा कडेन तुमी धाडपाक जाय हे पावला चडटा आणि भुरगे क्लासीन वता 104 काय 114 भुरगे शिकता हातूंत भितर कशें शिकता आसतले सांगू शकता म्हणजे ज्या आज म्हाका टिचर हांव 8-9 वर्साचो आसतना हांगा शिकतालो तेन्ना ही शाळा सुरू जाल्ली ती अजून पेंट मारल्या शिवाय म्हाका दिसता कितें केलां अशें म्हाका दिसना बरे टिचर्स आसा बरो हेडमास्टर आसा ते and I appreciate the teachers and headmaster. I have seen the efforts put in by the headmaster and teachers of that school to retain that 104 students. आज आम्ही नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीच्यो गजाली करता पळय इन्फ्रास्ट्रक्चराची परिस्थिती दिस इज जस्ट एन एक्झाम्पल पणजेचे सबब 4 किलोमिटराची शाळा आसा ही पणजे पासून काणकोण सारखे गांव आसूं किंवा सांग्या सारखे बाकीचे सारखे गांव आसूं थंय वचून तुमी शाळेची परिस्थिती पळय त्यो शाळा आतां बंद पडटा आनी अशें आसतना एक हॅपॅझार्ड मोमेंटान आज सरकार नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपाक सोदता पेरंट्सांचे चिंतुना भुरग्यांचे चिंतुना बाबा तांच्यो मार्चान एग्जाम सोंपतल्यो 1 तारखेक सुरू जातल्यो तांच्यो व्हडल्यो स्कुलाच्यो कितें हॉलिडे सोंपता म्हणून पेरंट्सांनी बारीक हॉलिडे कितें प्लॅन केले आसतल्यो एक मिडल क्लास मनशान ज्या आपल्या 2 भुरग्यांक घेवन जाय भुरग्याक घेवन खंय भायर वचपा खातीर हॉलिडे प्लॅन केले आसतल्यो त्यो सगळ्यो कॅन्सल करच्यो पडटल्यो टीचर्स डू नॉट नो वॉट इज द थिंग सिलेबस इज नॉट इन प्लेस
Nobody knows where is the syllabus, what they are going to teach from 1st of April. करता सरकार पेपराचेर दाखोवपाक मागीर ते सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक सांगले आनी व्हडले हे करून सांगले की हे पळय आज लोकमतार हांव ते आज वाचतालो 1 एप्रिल पासून नवे शैक्षणिक वर्ष हेडलायन. सो this government believes only in headlines. So हांव मागता सरकारा कडेन की be little empathetic, little sympathetic towards students and teachers and parents. आणि एक म्हयनो तुम्ही फुडें सुरू केले किंवा ह्या वर्साच्यान जर फुडें करनासतना ते जून म्हयन्यानूच सुरू केले and grant those exemption if it is required to be granted because of the number of days may not be completed जाल्यार ते करा. मातशी स्पीड वाडय म्हणून सांगा टिचर्स. आय डोंट थिंक देर शुड बी अ प्रॉब्लेम. बट सगळ्यांक आपण विचारान घेवन ही पॉलिसी इम्प्लिमेंट करा. हातल्यान स्कुलांचे बरें जातलें. आनी एक हांवें वाचलें आज न्यूजपेपराचेर अपार कार्ड. आयकलां तुमी? अपार कार्ड म्हणल्यार आधाराचो बापूय. आधाराचे भुरगे म्हणले आतां कारण इट इज फॉर चिल्ड्रन. सो आधार कशे तरेन इम्प्लिमेंट जालो आनी आधार कार्डान कशे फेक आयले आनी कशी आधार कार्डा भितरूय आज अशी परिस्थिती आसा की सुप्रीम कोर्टान फायनली सांगलें की इट इज नॉट कंपल्सरी म्हणून. पण आमच्या एज्युकेशन डिपार्टमेंटान एक सर्क्युलर काडला तातूंत ते म्हणटा की आपार कार्ड हे कंपल्सरी. आय हॅव गॉट दॅट सर्क्युलर. ते सर्क्युलरा भितर ते म्हणटा की जर आपार कार्ड जालें ना जाल्यार circular says therefore the heads of all institutions are ensured upon to expedite the process of APAR card. Further, APAR ID is also mandatory to obtain benefits of free textbooks, midday meals and other government benefit schemes. म्हणजे जर APAR card जर तुम्ही करपाक शकले ना किंवा स्कूल मॅनेजमेंट इज नॉट एबल टू डू APAR card जाल्यार भुरग्यांचे मिड डे मील बंद. तांकां जे टेक्स्ट बुकां कितें मेळटली स्कुलांतल्यान ती बंद. म्हणजे सी the crudeness of this government and education department की अशें सारको तुम्ही जो स्कीम आसा जेचे अजून लोकांक नॉलेजूय ना. तुमकां कितले खबर आशिल्लें आपार कार्ड कितें तें? सगळ्यांचो ऑलमोस्ट सगळ्यांचे तकले आसले की आमकां आपार कार्ड कितें तें खबर ना. पेरंट्सांक अजून सारकें खबर ना. इमॅजिन कर आमकां शहरान रावन मोस्ट ऑफ पेरंट्सांक जर खबर ना जाल्यार गांवान कशें खबर आसतलें. सो हे आपार कार्ड ना विच इज नॉट सेट टू बी कंपल्सरी फॉर इवन जी नेट और नीट एग्जाम्स. तेन्ना आमचो एज्युकेशन डिपार्टमेंट अगेन वॉन्ट टू बी पेपर टायगर एंड से आपार कार्ड कंपल्सरी करा. अरे आधारूच कंपल्सरी ना भुरग्यां खातीर की आसचें म्हणून ते आपार कित्याक तुमकां कंपल्सरी करपाक जाय? येस इट मे बी अ गुड आयडिया बट इट हॅज टू बी डन सिस्टमॅटिकली. सुरी लावन न्ही भुरग्याच्या गळ्याक की आपार कर नाल्यार तुका बुकां मेळची ना, आपार कर नाल्यार तुका जेवण मेळचें ना म्हणून. If you are not capable to run this education department, if you are not capable to run the education, implement education policies properly, and if you are not able to run the schools, दिल्ली आहेत आमच्याकडे आम्ही शिकयता स्कुलां कशी बरी करप, आम्ही शिकयता प्रायव्हेट स्कुलांतल्यान भुरगे कशे गव्हर्नमेंट स्कुलांनी शिफ्ट करप. कारण तशें आमी ते पॉलिसी इम्प्लिमेंट केल्या आनी आमची पॉलिसीचेर एकदां लक्ष मारा. जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट दॅट की आमी ओपोजिशन आमी सांगता आमचे कित्याक आयकचें म्हणून. जर तुमकां दिसता की तुम्ही यू हॅव टू इग्नोर इट देन यू आर फूल्स अँड यू आर लिव्हिंग इन फूल्स पॅराडायज. एनिवे दिस गव्हर्नमेंट इज लिव्हिंग इन फूल्स पॅराडायज अँड इज फुलिंग ऑल द पीपल ऑफ गोवा ऑल द टाइम. आणि एज्युकेशन पॉलिसीज इम्प्लिमेंटेशन इज अनदर परफेक्ट एक्झाम्पल ऑफ हाव दिस गव्हर्नमेंट इज फुलिंग ऑल द पीपल ऑल द टाइम अँड एट वॉट कॉस्ट. कोणाच्या कॉस्टाचेर? पेरंट्स आणि भुरग्यांच्या फ्युचराच्या कॉस्टाचेर. पेरंट्सांचें जेवण तुम्ही काडून घेता, भुरग्यांचें जेवण काडून घेता तुम्ही, भुरग्यांची बुकां काडून घेता. डोंट वरी. आय रिक्वेस्ट द पेरंट्स की हे तुमचें जर आपार कार्ड जायना आनी मिड डे मील जर तुमकां मेळना जाल्यार वी वील स्टार्ट स्कीम वेर वील स्टँड आउटसायड युअर स्कूल आनी तुमच्या भुरग्याक आमी ते मिड डे मील आमी प्रोवायड करतले. कारण सरकाराची परिस्थिती हरशींच म्हणून बिकट जाल्या. मिड डे मील 14-15 रुपया दिता पळय ते 15 रुपयान कितें येता तें तुमकां खबर आसा. एक पाव 5 रुपयांनी वडा येता तो काडून मागीर ते हलकें कितें तरी भुरग्यांक खावयता. मोस्ट ऑफ द पेरंट्स डोंट टेक एडवांटेज ऑफ दॅट. पूण सामकी परिस्थिती बिकट आसा पळय ती पेरंट्स एक भुरग्याक आपल्याक ते बारीकशें एक खाण मेळचें म्हणूनच स्कुलांक धाडटा. पूण ही परिस्थिती आसा. सरकार असेंब्ली सेशनाक या, असेंब्ली सेशनाक तुम्ही सरकाराची बुफेर कितें आसता ते पळया आनी मिड डे मिलाची क्वॉलिटी पळया. तेन्ना तुमकां कळटलें. सरकाराच्यो जेन्ना वेगवेगळ्यो स्किमी लॉन्च जाता ते भायर कितें कितें जेवपाक सर्व करता ते पळया. सरकाराच्या कॉस्टार, तुमच्या कॉस्टार. आनी ह्याच सरकाराक मिड डे मिलाचे 5-10 रुपया वाडोवपाक त्रास कितें जाता हे पळया. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी मागीर पळया. पण सरकाराची अपाथी टुवर्ड्स द स्टुडंट्स, अपाथी टुवर्ड्स द
फ्युचर ऑफ दिस स्टेट अँड दिस कंट्री पळयात. तेच जेवण म्हाका दिसता फुडले फावट जेन्ना भारतीय जनता पार्टीची जेन्ना मिटींग जातली, जे मिड डे मिलाक करता पळय त्याच सेल्फ हेल्प ग्रुपांक सांगपाचें हांचे दी म्हणून खावपाक घाले. आणि सेम फूड शुड बी सर्व्ड टू ऑल 40 MLAs including our MLAs and all others so that they know what is being served to the students in the name of midday meals. म्हाका दिसता I think this time I'll make it a point to tell our MLAs की हे बंद करा बुफे बिफे तुमकां दनपारची जेवणां म्हणा सगळी बंद करा असेंब्लीन आणि मिड डे मील जे भुरग्यांक दिता पळय तेच तुमकां ब्रेकफास्ट लंच आनी डिनराक खावचें. आसा तयार सरकार हे करपाक? आसा तयार? हो प्रश्न म्हाका दिसता सगळ्यांनी सरकाराक विचारूंकूच जाय की वाय आर वी लुकिंग ऑर नॉट लुकिंग थ्रू प्रॉपर आयज टू द फ्युचर ऑफ गोवा एंड फ्युचर ऑफ दीस कंट्री दॅट इज द यूथ एंड स्टुडंट्स ऑफ दीस स्टेट. टायम आयिल्लो आसा वेगवेगळो विचार करपाचो. एकदा तरी इंट्रोस्पेक्ट करा आणि पळया आणि विचार करा ह्या गोष्टीचेर. नॉट बिकॉज आम्ही सांगले ऑपोजिशनान उलयले म्हणून हे बंद करतात तुम्ही किंवा बंद करना म्हणून न्ही. वी आर रिक्वेस्टिंग यू, वी आर मेकिंग अ रिक्वेस्ट यू, डोंट होल्ड द स्टुडंट्स अँड पेरेंट्स अँड टीचर्स अँड द स्कूल्स एट रॅन्सम फॉर द सेक ऑफ इम्प्लिमेंटिंग पॉलिसी ऑन पेपर्स. देव बरें करूं. तुमचे कितें प्रश्न आसत? आयज खंय तरी एज्युकेशन डिपार्टमेंटान मिटींग घेतलेली हेड्स ऑफ इन्स्टिट्यूट इम्प्लिमेंट करू शकता की ना करू शकता, केले जाल्यार कशें वयपाचें फुडें तेजेर. सो तुमकां दिसना की खंय तरी पयलीं गव्हर्मेंट इम्प्लिमेंट करता मागीर कशें यूज करप किंवा कशें इम्प्लिमेंट करप तेजेर काडटा कशें कोणाक तरी. म्हाका एकच गजाल कळना, मारली उडी आनी मागीर पळयता पॅराशूट आसा काय नाका म्हणून. ही परिस्थिती सरकाराची परिस्थिती तशीच जाल्या. आमी सरकाराचे सगळे मंत्री आनी सगळे परिस्थितीचे सरकार तेच पळयले की उकल्ली जीब लावी कायाक म्हणून जी म्हण आसा कोंकणीन पळय ती सरकाराक लागू जाता. पयलीं लायता ते आनी मागीर विचार करता आनी कितें म्हणलें आमी. तुवें पॉलिसी इम्प्लिमेंट केली, तुवें सर्क्युलर काडलो, तुवें न्यूजपेपरां कडेन आउट केलें. दीस इज ऑल इन आय रेड इट इन लोकमत, आय रेड इट इन अदर न्यूजपेपर्स ऑल्सो टुडे दॅट दीस इज दॅट दे आर गोइंग टू इम्प्लिमेंट इट. मागीर टिचर्सांक कित्याक आपयता मिड डे मील खावपाक काय वडा आनी पाव आनी च्या दिवपाक तांकां? वॉट इज द होल आयडिया? कळना म्हाका सरकाराची ही परिस्थिती की सादे सुदे जे डिसिजन घेवपाक जाय ते डिसिजन घेतले जाल्यार जे इम्प्लिमेंट करतले लोक ते हू आर गोइंग टू इम्प्लिमेंट इट? द अनएडेड स्कूल, द मॅनेजमेंट्स, द टीचर्स, स्टुडंट्स, तांचे ओपिनियन, पेरंट टिचर्स असोसिएशन जे आसा, PTA चे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा, हांकां सगळ्यांक तुमी आपोवंक नाका आशिल्ले पयलीं. काय व्हडलो हॉल आसा मरे तुमचो थंय एज्युकेशन डिपार्टमेंटान, नाल्यार मंत्रालयान आपोवपाचें. And given them the food that you eat and not midday meal. आणि दाखोवपाचें आय एम टॉन्टिंग गव्हर्मेंट ऑन दीस मिड डे मिल्स. पळयल्या हांवें परिस्थिती भुरग्यां कडेन उलयता आसतना आमी हांगा येवच्या पयलीं उलयल्याय भुरग्यां पेरंट्सां कडेन की कशें आसता काय क्वॉलिटी काय म्हणून. सी इट इज व्हेरी इजी. सरकाराच्या मनान जर जाय जाल्यार आज सरकार कितले इव्हेंट करता, एका वर्सान कितले इव्हेंट करता, इन्क्लुडींग पर्पल फेस्ट. पूण ते बाबडे डिसेबल्ड आसा तांचे 3,500 रुपये 3-3, 4-4 महिने दिल्ले ना. 20-22 कोटीचो पर्पल फेस्ट. आनी कसलो तो लोकोत्सव, आनी कितें आनी कसलो उत्सव, खंय रापण उत्सव, खंय आनी कसलो उत्सव. 10 ते 15-20 कोटीची बजेट एका प्रोग्रामाची. कोण खाता, कोण दवरता, कोणाक दिता, कोणाक वता, कोणाक खबर ना. म्हणजे जे हे इव्हेंट्स आसा ताजेर सरकार नियरली 200 कोटीच्या वयर खर्च करता. कॅल्क्युलेट हांव वयले सांगता, मे बी मच मोर दॅन दॅट. भुरग्यांक बरें जेवण दिवप, एक स्कूल बरें करप. एक स्कूल आतां मेर्शेचें स्कूल जर सारकें करतलो जाल्यार 4-5 कोटीन उबें जाता. बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर इन 5 crores to 10 crores बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर उबो जाता. कित्याक करना? Why not use 10% of that budget, of that 200-250 crores spent on the events that you are spending for the purpose of benefit to students? कित्याक भुरगे हेल्दी उरचे न्ही? हेल्थ जो आमचो नीड्स आसा, वी रिक्वायर अबाउट 2,200 कॅलरीज पर डे नॉर्मल लायफ जगपाक. ओवर दॅट इज एडिशनल. पूण आमी जर कांय सुद्दां करना जाल्यार आमची बॉडी 2,200 कॅलरीज बर्न करता. वी आर डेफिशियंट इन कॅलरीज. गरीब जो आयज गोंयकार, गरीब जो मनीस आसा, गरीब भुरगो आसा, दे आर डेफिशियंट इन कॅलरीज. हेल्दी फूड ना, यूज दे आर malnourished. And whole idea of wholesome development of nation is that education with full stomach. भुरगो जर उपाशी उरलो जाल्यार तो स्कुलान येवचो ना. आनी एक गरीब मनशाक, गरीब पेरंटाक जर भुरग्याक जेवणाचोय बंदोबस्त जायना तो भुरग्याक त्या स्कुलान धाडना. हे लक्षांत दवरा.
कारण एक लेबरर जो आसा जो 5-10 हजाराच्या पगार आसा ताजे एक जेवण त्या भुरग्याच्या निमतान स्कुलानूच आमून सुट्टा आनी त्या कंपल्शनान तो ताका धाडटा आनी तातल्यान आमचें विश्व निर्माण जाता हें लक्षांत दवरात. हें सरकाराक कित्याक कळना? Why is government not having empathy to understand this basic thing कि school is not just a medium of instruction but school is for making all round development of a student. हांव सांगता मरे I am the best example of how education can create whatever I am. Probably BJP वाले म्हणटले तो कसलो तो useless म्हणून, पण आमचे लोक जे आमच्या बरोबर आसा ते सांगले तुका this is a creation of education. I think म्हाका दिसता आमी सगळे हांगा जे बसल्या don't come from a background which is born with a silver spoon or golden spoon in the mouth. We were born to the parents who believed in education system, who believed in teaching the children to reach this stage, and every parent wants to do that. आज म्हजे एक्झाम्पल तर म्हजे दोन्ही ड्रायव्हर आसा, दोगांचे भुरगे बरे शिकता आनी बरे वता. वी सपोर्ट देम इन दॅट केस, बट कुड दे डू इट और अचीव इट विदाउट समबडी सपोर्टिंग देम? कसो जगतलो तो 20 हजाराच्या पगाराचो पेरंट? शारदाम मंदिर किंवा नाव घेता, सॉरी यूज द वर्ड, द स्कूल्स नेम आय यूज, बट कॅन यू अफोर्ड, बिकॉज क्वालिटी एज्युकेशन यू वॉन्ट टू सेंड देम टू गुड स्कूल, कॅन दे अफोर्ड टू पे दॅट फीज? सो गव्हर्मेंट एज्युकेशन पॉलिसी अशे तरेन इम्प्लिमेंट जावपाक जाय की सरकारी शाळांची परिस्थिती वेर इज फ्री अँड फेअर एज्युकेशन जे मेळपाक जाय ते भुरग्यांक थंय मेळपाक जाय. पण वाय दीस गव्हर्मेंट इज लॅकिंग दॅट? आनी आमचें पॉप्युलेशन मेजून 20 लाख मरे, तातल्यान जे 4-5 लाख स्टुडंट्स आसा तांकां तुम्ही बरें एज्युकेशन दिवपाक शकना. 500 स्टुडंट, 500 टिचर्स पास आउट जाता, 450 टिचर्स बेकार एवरी वर्सा, 450 टिचर्स बेकार आसा एवरी वर्स. इमॅजिन करतो कितले टिचर्स बेकार जाता. म्हणटकीर आज ट्युशनां जी भायर घेता ती कित्याक बऱ्या क्वॉलिटीची आसता? परिस्थिती आसा, सरकारान मान्य करचें पडटलें. The tuition teachers are doing better than those doing part of the schools, because खंय तरी ते आज मन लावन शिकयता भुरग्यांक ते, कारण थंयच्यान 4 पयशे मेळटा आनी संवसार चलता म्हणून. So this is the way the policy is going to be implemented. It's haphazard. Please get it corrected. We are saying please get it corrected. आज तुमकां आमी डिमांडय करना, कारण here is the question of students of this state of Goa, youth जे फुडले आसा, आनी तांकां तुमी डोंट होल्ड देम टू रॅन्सम फॉर एनीथिंग इन दीस वर्ल्ड. आनी हाज्या सारकी जी स्कुलां आसा, इमॅजिन कर ह्या भुरग्या जे मेरशेच्या शाळेन शिकता ताचे तकलेर ते पडले जाल्यार कितें जातलें? हाव कॅन यू लेट देम स्टडी 104 or 114 स्टुडंट्स इन दॅट स्कूल? सिलींग पडटात थंय. बाकीच्या स्कुलांनी आमी वचून पळोवना सिलिंगां आसा काय नाका म्हणून, पूण हांगा हांव गेल्लो म्हजे आल्मा मॅटर म्हणून की वचून पळोवया तरी म्हणून परिस्थिती कितें आसा ती. म्हणजे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता ते अशीच. आनी काला चिमलाय आसा, चिमलाच्या आनी एका स्कुला पळयता बेंचर ह्या सायडीन बसल्यार ह्या सायडीन वयर सरता. सांगता चिमला नांव येना म्हाका, ते गव्हर्मेंट स्कूलूच. चिमला कपेला कडेन एक स्कूल आसा, ते ल्हानशें स्कूल आसा. एका सायडीन बेंचार बसत जाल्यार दुसऱ्या सायडीन बेंच वयर सरता. अशें शिकता रे भुरगे आसतले. पळय तरी वचून चीफ मिनिस्टर बाबा एकदा तरी, एज्युकेशन मिनिस्टर तूं go and look at the state and pathetic condition of schools in Goa. Or please send your team with us. We will take them free of cost to Delhi and show them the status of schools of Aam Aadmi parties in Delhi, how we have improvised it. ही परिस्थिती आसा. आता तुम्ही म्हटलं की 500 सुमार शिक्षक वर्साक भायर सरता आनी तितून 50 जाणांक सुद्दां जॉब. आतां गोंयांत जेन्ना व्हडल्यो राष्ट्रीय स्तरावयल्यो युनिवर्सिटी येवंक जाता तेन्ना तांकां जॉब क्रिएट जातले न्ही? कोण अपोज करना? राष्ट्रीय स्तरावयल्यो युनिवर्सिटी गोंयांत येवपाक कोण अपोज करना? लक्षांत दवर, इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाक हांवें जर फाल्यां एप्लाय करत आनी सांगत की म्हाका युनिवर्सिटी घालपाक जागो दी म्हणून म्हाका दिवचें ना. ज्या तरेन ते MITक तो जागो दिला ताजेर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न जाला. Why government can create these schools, or if private universities are coming, you are going to give, or you make a policy की गोंयचे 50% भुरग्यांक आमी फुकट शिकयतले म्हणटा. Pass on the benefit to the student. तूं as government come out clear, IPBन तांकां कंडिशन घाला. आता घालत कदाचित हांव उलयता म्हणून की 80% टीचर्स, 90% ऑफ द टीचर्स इन दॅट और स्टाफ इन दोज कॉलेजेस शूड बी एम्प्लॉयड फ्रॉम गोवा. काय ना? सो कशें दिलें स्कूल तें? लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमीन दिता म्हणटा तुमी तांकां. हू आर गोइंग टू अर्न बाय टेकिंग फीज. पूण तुवें कंडिशन तांकां घाला की टीचर्सांक, clerical staff, laboratory staff or any other staff that will be employed in those schools or colleges or universities should be from Goa. Will you put a condition that at least 50% or certain amount of seats in those universities should be reserved for the state of Goa or Goans free of cost? कांयच ना. I am saying hard Boreo University येवच्यो कोण सांगता? Goa should be education hub.
गोवा should have been education hub long time back. गोवा should have been health hub long time back. आम्ही उरल्या करे. आम्ही असा परिस्थिती का आम्ही एक मायन मिनरल तितल्याच पयले कारण तातल्यानूच उत्पन्न निर्माण जाता पॉलिटिशियन्सांक. लोकांची परिस्थिती कोणाक पडून गेली ना. पॉलिटिशियन्साची जो फाटल्या 10 वर्साचो तूं बॅलन्स शीट काड आनी पळय. आता डिपार्टमेंटान मेळटा इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटान. How they have progressed over a period of last 2. Those who have been there as MLAs for 10 years, तांची बॅलन्स शीट पळय. फायनान्शियल इयर प्रत्येक वर्साची आनी पळय तांच्यांनी कितली हॉटेलां बांदली, तांणी कितें घेतलें ते कसल्यो गाडयो दवरल्या. आय एम सेइंग की तुमी करा खाया खाताच तुमी पूण लोकांक रॅन्सम धरून करू नाका ते. पणजे स्मार्ट सिटीचो तोच विशय आसा. खाया जाय तितले खाया पूण लोकांच्या कुस्तार कित्याक. कितल्या जाणांच्यो गाडयो पिड्ड्यात, धंदे पिड्ड्यात, सगळे पिड्ड्यात. सो आय एम सेइंग युनिव्हर्सिटी हार्ड. You get a better university, you get foreign university, Cambridge, Canada, बरे university are. ऑक्सफर्डाची एक ब्रांचूय हाडा. पण get people involved, let Goans benefit out of that. गोवन्सांक benefit काय ना. एअरपोर्ट आयलो, तूं वच आनी पळय. भाशा ऐकल्या तुवें? Right from the check-in counter to the other staff of the airport. गोंयकार ते? गोंयकार ना. परिस्थिती हांव म्हणना कोणी खंय येवन रावचो आनी खंय काम करचें पण कितें तरी एक करचें की गोंयचो बेकार भुरगो जो आसा जो ह्या एज्युकेशन सिस्टमांतल्यानूच आज क्रिएट जाता ताच्या खातीर कितें तरी दुसरें क्रिएट करप वेर जॉब क्रिएशन आय एम नॉट सेइंग गव्हर्मेंट जॉब तुमी सरकार दिवंकूय शकना इतली पूण नवें क्रिएशनूच काय ना सो वेर इज दिस गव्हर्मेंट फेलिंग इन स्पायट ऑफ टेलिंग देम दॅट यू आर फेलिंग एट दिस स्टेट करेक्ट युअरसेल्फ आमी सांगता म्हणून तुमी ते इम्प्लिमेंट करनासतना रावूं नाका आनी कितें सांगता